फाटल्या सप्टेंबर ऑक्टोबरात अवेळी पावसाच्या अरिष्टा उपरांत गोवा डेअरीचे दूध पुरवणेक लागिल्ली गळटी आणि मार्केटातली दशा जाग्यार येना। परिस्थिती दिशी दिशी खालावत चल्ल्या। गिरायक गोवा डेअरीचो ब्रँड सोडून बाकीच्या ब्रँडाक चल्ले। तातूंत डेअरीन जानेरा सावन रेट वाडयले, एकदम 4 रुपया। गोवा डेअरीचो डिसेंबरातले दुसरे पंदरशीचो सेल आणि जानेराचे पयले पंदरशीच्या सेलाचे आकडे प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। पळयात गोवा डेअरीचे मार्केट पोझिशन। गोवा डेअरीच्या दुधाचो आणि गोरवांचे खावडीचो प्रेस वाडचे पयलीं डिसेंबराचे दुसरे पंदरशीत गोवा डेअरीक गोंयच्या दूधकारा कडच्यान 9,66,918 लिटर दूध आयिल्ले। शेजारच्या राज्यांतल्यान डेअरीन 73,335 लिटर दूध घेतिल्ले। हे पंदरशीत सुमार 10,51,833 लिटर दुधाचो सेल जालो। सुमार 4,37,84,000 कलेक्शन। 1 जानेर 2020 दिसा गोवा डेअरीन स्टँडर्ड दूध आणि गायच्या दुधाचो प्रेस लिटरा फाटल्यान 4 रुपया वाडयले। गोरवांचे खावडीचो दरूय 4 रुपयान वाडयलो। इतले करूनय गोवा डेअरीक डिसेंबर 2019 जाल्लो तसो फायदो ना। प्रुडंटाच्या हाताक लागिल्ल्या आंकड्या प्रमाण गोवा डेअरीचो जानेरातले पयले पंदरशीत सेल बरोच देंवला। डिसेंबराचे दुसरे पंदरशीत आयिल्ले दुधा परस 92,959 लिटर कमी दूध पुरवण जाल्या। भायले दूध सापूच बंद। दुधाचो सेल 8,80,239 लिटर जाला। डिसेंबराचे दुसरे पंदरशीत 10,52,833 लिटर दूध विकिल्ले, म्हणजे दुधाचो सेल 1,71,594 लिटरांनी देंवला। हे पंदरशीत कलेक्शन जाला 3,66,41,654 रुपयांचो, सुमार 15% पडलो। डिसेंबराचे दुसरे पंदरशीत जाल्ले कलेक्शना परस 71,42,932 रुपया उणे। आता एके वटेन डेअरीचो स्टाफ 7 पे मागता, दुसरे वटेन दूधकार म्हणटा एकतर खावडीचो वाडिल्लो रेट देवयात, नाजाल्यार दूधकारांक दिता तो रेट वाडयात। म्हणजे गैरव्यवस्थापन आनी स्कॅमांनी गलगलाक आयिल्ली डेअरी सापूच रसातळाक वचपाची। प्रशासकान हात वयर काडल्यात आणि सरकाराची हात घालपाची परिस्थिती ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी।